रस्तो रुंदीकरण प्रस्तावाखाला आता दिवचल शारातल्या सेतू संगमा कडल्यान मुस्लिम वाडो ते पुलीस स्टेशना मेरेनचो रस्तो रुंद करतले। जी सुडावतीन हे काम करतले आणि ह्या कामाचेर 7.5 कोटी रुपया खर्च करतले। हो रस्तो रुंद करतले म्हळ्यार बांदकामाचो आडमेळ आशिल्लो। रस्त्याच्या दोनूय सायडीक काय बांदकामां आशिल्ली, मात मुस्लिम भावांनी ही बांदकामां काडपाची तयारी दाखयली। कांय जाणांनी तर बांदकामां काडली लेगीत। मुस्लिम भावांचे धार्मिक स्थळ आशिल्ले मशिदीचे कंपाऊंड लेगीत फाटी घेतात। मुस्लिम वाड्याचे वायडनिंग हो जो प्रोसिजर आम्ही 1.5 ते 2 वर्सां आमदार जाल्यार हांवें हातीन घेतलेलो आणि पहिली सगळ्यांची मिटींग आपयली। तांकां सांगले ते वायडनिंग जर ब्युटिफिकेशन लॉंग टर्म प्रोजेक्ट आणि मिटींग घेवन तांकां सगळ्यांक कन्विन्स केले आणि हांव तेंचे खरेंच आभार मानता। आमचे कावन्सिलर रियाज बेग, एक्स कावन्सिलर निसार आणि सगळ्या लोकांचे कोणीच कडकड ना, कोणाचे मातशें कितें आसलें। आमचो कॉन्ट्रॅक्टरय बरो आसा। ह्या फूल प्रोजेक्टाचेर आमी 7.5 कोटी मोडटा आनी ऑलरेडी काम सुरू जालां। फक्त आमकां कशें आसा थोडी झाडां वयतलीं आणि दुसरे म्हणजे थोडे इलेक्ट्रिकल अराउंड 100 पोल शिफ्ट करता, बट ते पोल शिफ्ट करपाचें परमिशन मेळ्ळां। आमी टेंडरय केल्ले आसा आणि झाडाचे आमी परमिशन आमी घेतलेले आसा। सो त्यामुळे सध्या तरी काय प्रॉब्लेम ना। हांव तेंचे आभार मानता। असोच सपोर्ट आसली म्हाका जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा। हो सेतू संगम टू रायट अप टू पुलीस स्टेशन पर्यंत हो प्रोजेक्ट आणि ते लोकांनी आपण हे केले ना, आपण म्हणून हे केले त्यांचे म्हणजे तुम्ही फक्त सांगात आम्ही तयार आसा म्हणपा लागले आणि उलट ते सदांच थँक्यू म्हणटात आमचो हो एक प्रोजेक्ट बरो जालो म्हणून, आमच्या वाड्याचेर जालो म्हणून। आणि हो सगळो जो फंड आसा तो जी सुडाचो फंड आसा। आता आमचे लायटीचे इलेक्ट्रिक पोल्स आसा न्ही, आमी जरी 4 मीटर एके सायडीक 4 मीटर दुसरे सायडीक टोटल 8 मीटर आमचो रस्तो वाडपाचो आसा। आणि तितून कितें केलां, 1 मीटर आमची जी मस्जिदी सायडीक आसा थंय फुटपाथ दवरलेली आसा आणि दुसरे सायडीक रोड आणि वायडन जातलो 4 मीटर, जेणे करून टोटल 8 मीटर जातलो। आणि आमचे बांधव जितले बी ज्याचे जागे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा की करा तुमी, हे काम बऱ्याचें कार्य आसा। हे फुडले 50-100 वर्सांक सुद्दां आमकां रस्त्याची गरज पडटली। आजूच सगळी वाहतूक वाडलेली आसा। आमी चिंतलेलें कितें की आमचो बायपास PWD कडल्यान तसो वाडसून भायर सरता, तो जालो का आमचे हे रस्त्यार रहदारी कमी जातली, वाहतूक कमी जातली। तशें जावं ना, उलट आमकां दिसता की वाहतूक ही वाडलेली आसा। ताका लागून हे जे कितें आनी मोपा एअरपोर्ट जाल्ले कारणान गाडयो खूब वाडलेल्यो आसा, अशें रहदारी चालू आसा। तेन्ना आमकां दिसलें की हे बेगीनच्या बेगीन जावचें म्हणून। आनी ताका लागून आतां शिफ्टींग आमचे इलेक्ट्रिक पोल्स जे रोडाचेर आसा सारके एजीचेर ते काडून सायडीक घालून 4 मीटर काडून जाल्यार तेजे टेंडर सुद्दां चालू आसा। 95 लॅक्स ना 65 लॅक्स ताका हे केल्ले आसा, अलॉट केल्ले आसा आनी टेंडरूय जाल्ले आसा। म्हाका दिसता एक 10-15 दिसांक ते पोल शिफ्टिंगेचें काम जातलें, कित्याक हे जेन्ना काम आमचें रुंदीकरण चालू जाता ते आमी फेज वायज सुरू करूंक शकता। कित्याक जेन्ना खांबे शिफ्ट जातले तेन्ना रोड सायडीचे गटर नवे बांदतले, नाजाल्यार पॉसिबिलिटी डॅमेज जावपाची आशिल्ली ते आमी सुरळीत केल्ले। हे पद्दतीन सारके प्लॅन केल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।